नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पॅराग्वेचे राष्ट्रपती सांतियागो पेना पालासियोस हांचे मदीं शिष्टमंडळ पावण्यावेली आयज भासाभास नवी दिल्लींत जाली. ह्या बसकेंत दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतलो. डिजिटल तंत्रगिन्यान, कृशी, संरक्षण, रेल्वे, अंतराळ आनी हेर क्षेत्रांत दोनूय देशां मदीं भरपूर तांक आसा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आतंकवादा आडच्या झुजांत भारत आनी पॅराग्वे एकठांय आसात अशेंय तांणी सांगलें. पॅराग्वेचे राष्ट्रपती पालासियोस 3 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी राष्ट्रपती पालासियोस हांची भेट घेतली. भारत पॅराग्वे समकार्याचेर तांच्यो सकारात्मक भावना आनी सहकार्य वाडोवपाचेर तांणी दिल्ल्या मार्गदर्शना खातीर मंत्री जयशंकर हांणी खोस उक्तायली. राष्ट्रपती पालासियोस नवी दिल्लींत पावल्या उपरांत तांकां भव्य येवकार दिलो. तशेंच तांकां गार्ड ऑफ ऑनराची मानवंदना दिली. राष्ट्रपती पालासियोस हांणी राजघाटार वचून महात्मा गांधींच्या समाधी स्थळार पुष्पांजली ओपली. ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची भेट घेतले. भारत भेटेर राष्ट्रपती पालासियोस जायत्या कार्यावळींनी वांटेकार जातले. बुधवारा परत मायदेशांत वचचे आदीं ते मुंबयक भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी आमसभेक संबोधीत करतले. 3 जून मेरेन चलपी ह्या संमेलनाक हवाई उद्देगाकडेन संबंदीत म्हत्वाच्या विशयांचेर भासाभास जातली. हवाई उद्देगाकडेन संबंदीत संवसारभरांतले सुमार 1700 प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातात. 1983 उपरांत पयलेच फावट सुमार 4 दशकां उपरांत हें संमेलन भारतांत जाता. इंडिगो ह्या परिशदेचें यजमानपद करतात. IATA इंडिया कंट्री डायरेक्टर अमिताभ खोसला हांणी ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. ऑपरेशन सिंदूर खाला भारतान सुरू केल्ल्या प्रयत्नांक आनी आतंकवादाच्या आड भारतान 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आपल्या संपर्क कार्यावळीचो भाग म्हण वेगवेगळ्या देशांक भेट दितात. आतंकवाद आनी ताच्या सगळ्या प्रकाराच्या विरोधात शून्य सहिष्णुताय असो भारताचो संदेश सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां पातळायतात. जनता दल युनायटेड खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळ्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेतली. ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे. उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई. इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ. अवेयर है इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के लड़ाई को लेकर. यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी. तो ये यही बैकग्राउंड था. लार्जली बहुत अच्छा रहा. दिव्यांगां खातीर फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कायमस्वरुपी हॉस्टेल सुविधा सुरू करपाचेर गोंय सरकार विचार करता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आपल्या फाटल्यान आपल्या भुरग्यांचें कितें जातलें हाचो हुस्को पालकांक आसता आनी हो हुस्को पयस करपा खातीर ही सुविधा सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी सांगलें. ADIP मोलावणी शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यांत ते उलयताले. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनी इन्क्लुझिव्ह गोवा इनिशिएटिव्ह खाला ह्या शिबिरांत पात्र दिव्यांगांक सोदून काडटात आनी तांकां फुकट मजत भेटयतात. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, पर्सन विथ डिसेबिलिटी आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें, आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता.
इवन दो एक इन नॉर्थ आणि एक इन साऊथ म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान माझ्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता आणि ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आणि आपल्या आरोग्याचेर त्या ती एक गजाल लक्षात घेयात म्हणजे आमी जितके फिजिकली आणि मेंटली फिट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज पेडण्यां हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. ह्या वेळार राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लय आनी पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक पुष्पांजली ओंपली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आपली घरकान्न राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लय हांचे वांगडा पेडण्यां पार्सातल्या भगवती मंदिराक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें. तांची ही भेट कुशल कल्याण यात्रेचो भाग आसा. पेडण्याचे आमदार लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. देवीचें दर्शन घेवन आयले उपरांत राज्यपालांनी पत्रकारां लागीं उलोवप केलें. Our country crossed the Manvantaras and reached this stage. Now we are looking after our Bharatavarsha, Hindustan or India. Everybody is expecting something and we are able to provide it. As far as our other yatras are concerned, all are connected to Roman tradition, culture and our Bharatavarsha's concepts during the last time, from time immemorial. That I also realize from where we get the power. A very good lawyer is nearby me now. Whether the constitution is supreme, whether Supreme Court is supreme, whether government is supreme, whether chief minister is supreme, whether MLA is supreme. According to the constitution, the mandate of the constitution is that people are supreme. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी कुशल कल्याण यात्रेचो एक भाग म्हण आयज कासरपाल दिवचलेंतल्या कालिका देवळाक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें. कुशल कल्याण यात्रे खाला त्या राज्यांतल्या धर्मीक सुवातांक भेट दितात. तांचे वांगडा तांची घरकान्न आनी राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लय हांणी देवळाक भेट दिली. गोंय आनी केरळांतलें वातावरण सारकेंच आसा आनी गोंयांत आसतना आपल्याक केरळांत आशिल्ल्या वरीच दिसता अशें राज्यपालांनी ह्या वेळार सांगलें. More than half of the places of worships in Goa now. I will complete within 1 week all the these types of temple and certain churches and mosques. And the purpose is a mass prayer before the Almighty for the welfare of the people, welfare of Goa, and the unity and integrity of the nation. Prayer before that. That we are doing, and through that process, I got wonderful ideas because each and every temple tells the story of good people of Goa, their Portuguese arrival here, and certain atrocities here, and by overcoming that, how the people, these temples, and the temple is concerned very neat. Here also very neat. When I reached here, I saw a pakka godly place, and I'm very happy. And Kushal Kalyan Yatra. गोंय जैन मंडळान आयज महावीर जयंतीचें आयोजन केलें. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रिगॅन्झा सभागृहांत आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत चार्टर्ड अकावंटंट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोंय संघचालक राजेंद्र भोबे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. जैन समुदाया आनी अहिंसा, सत्य आनी दये विशीं समुदायाच्या वांगड्यांनी उलोवप केलें. हर साल हम बिना बोले ही हम उत्सुकता रहता है कि तुम्हारा महावीर जयंती कब है. बोबे सर बहुत ही अच्छे प्रोत्साहन देते हैं हमारा कार्यक्रम में, और हम ये कभी भी समझा नहीं है कि गोवा से, गोवन से, गोवान तक से हम अलग है, हिंदू से अलग है. हम एक भारत का संस्कृति का हिंदू का एक अविभाज्य अंग है. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में हमारा
जन्म हुआ है और बोबे सर जैसा बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शक मिले हैं। पणजी खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।